Honorable Speaker. President पहिले सुवातेरी म्हाका म्हाकाच नाही हाजोतल्या सगळ्या मेंबराक याद जाल्या आसतली ह्या गोंयच्या आमचे आदले मुख्यमंत्री ज्यांचे विजन आसले गोंया बद्दल आनी ह्या गोंयच्या जनते बद्दल अशे आदरणीय आमचे जरी आज आमच्यात ना अशे मनोहरभाई पर्रीकर. प्रामुख्यान हांव ह्या हावजान पळयतालो जेन्ना फायनान्शियल बजेट ज्या पद्दतीन ते मांडटाले तेन्ना खरीच याद जाली तांची जेन्ना आमचे आतांचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हे काल बजेट ह्या हावजान मांडटाना स्पीकर सर म्हाका दिसता not only from ruling side but even from opposition म्हणजे opposite side जे आमचे आदरणीय मेंबर ह्या हावसाचे आसात तांकां सुद्दां इतले बरें आवडले बजेट की साहजिकच हे बजेट तयार करता आसतना आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या स्तरावयल्या लोकांचो त्या संबंध गोंयचो आनी संबंध गोंयच्या जनतेचो बऱ्यापैकी विचार करून हे बजेट तयार केल्ले आहा. हे बजेट आमी म्हाका दिसता ह्या हावजांतल्या सगळ्या मेंबरांनी काल आयकले बी आनी वाचले आसतले आनी वाचतकच तांकां कळून चुकलो आसतलें की ज्या पद्धतीन बजेट फॉर द फायनान्शियल इयर 2021-2022 तयार केला हे दोनूय गोष्टींचो बऱ्यापैकी विचार करून समावेश असो केल्लो आसा. दोनूय गोष्टी म्हणजे एक म्हणजे ह्या गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या गोंयांत आसलेले 40 मतदारसंघ म्हणजे संपूर्ण गोंय ह्या संपूर्ण गोंयन जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसपाक जाय करपाची गरज आसा ह्या 40 मतदारसंघाचो विचार करून हे बजेट तांच्यांनी तयार केल्लें आहा. सांगाचें दिसता कनेक्टिविटी ऑफ रूट्स मागीर MDR असो लिंक विथ नॅशनल हायवे असो की गांवांनी ल्हान ल्हान रस्ते असो त्याच बरोबर उदकाचो जो इश्यू आसा प्रॉब्लम आसा काही मतदारसंघांनी चड प्रमाणात आसा ते वॉटर सप्लाय जी सिस्टम जी आसा ही सिस्टम सुद्धा संबंध गोंयभर जे 40 मतदारसंघ आहात आणि प्रामुख्यान 40 मतदारसंघातल्या काही मतदारसंघान खूपसो प्रॉब्लेम समस्या ज्या आसात लोकांक ते खंय तरी सहन करचे पडटात हाचे बऱ्यापैकी वॉटर सप्लाय योग्य रित्या जावची ज्या मतदारसंघान वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसपाक जाय ताचे प्रोविजन केल्ले आसा. प्रामुख्यान आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर गिविंग गुड सपोर्ट टू माय people in Mandre constituency by providing 30 mld water treatment plant, and for which he has already made the provision of 84 crores of rupees in my constituency in a village called
तुयेन स्पीकर सर ताचेर सांगू रावना पण गोंय आमचे क्लीन आसचे गोंयकार आमचे फिरता आसतना रस्त्यार फिरता आसतना म्हणा आपल्या गांवांत फिरता आसतना आपल्या घरा सभोवती फिरता आसतना ज्या पद्दतीन घाण आसची न्हू आनी सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ते आनी लायन हाच्या खातीरय बजेटरी प्रोविजन केल्लें आहा. आज आमी पळयता हेल्थ इज वेल्थ ज्या पद्दतीन आदरणीय मुख्यमंत्री आनी आमचे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर ड्युरींग द टायम ऑफ COVID-19 March 23rd March 2020 till December 2020 लॉकडाऊन करचे पडले आणि हे महाभयंकर असे जे COVID-19 संबंध जगभर संकट आयले आणि संबंध जगभर येत असताना ह्या देशातल्या प्रत्येक राज्यान त्या राज्यातल्या आमचे गोंय हे राज्यान ज्या पद्दतीन हे दुयेंस स्प्रेड जाले आणि ते कंट्रोलान हाडच्या खातीर ज्या पद्दतीन डिसिजन आदरणीय मुख्यमंत्र्यान घेतले आणि डिसिजन घेता आसतना ज्यो सोयी सवलती आसपाक जाय कोविड सेंटर तयार करपाक जाय कोविड सेंटर तयार करता आसतना ज्यो गोष्टी भितर जाय मशिनरी जाय मॅन पॉवर जाय वेगवेगळ्या प्रकारची लागणारी मेडिसिन या सगळ्या गोष्टीचो बऱ्यापैकी विचार करून योग्य रित्या हँडल केले आणि साहजिकच या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांकांय दाखवून दिले की गोंय राज्यान हे जे COVID-19 कोरोना व्हायरस जे स्प्रेड जाल्ले एक बऱ्यापैकी आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री व्यवस्थित हँडल करू शकले आणि ह्या गोंयच्या जनतेक जरी 100% जरी झाले ना जाल्यार बऱ्यापैकी सपोर्ट दिवन बऱ्यापैकी दीस रात काम करून एक काम करता आसतना हेल्थ डिपार्टमेंट आणि हेल्थ डिपार्टमेंट चलयता आसतना आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सगळ्यात डॉक्टर म्हणजे मागीर ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असो CHC असो बारीक सेंटर असो किंवा GMC असो वेगवेगळ्या गावांनी प्रामुख्यान तयार केली कोविड सेंटर असो योग्य रित्या असे बऱ्यापैकी सर्व्हिस जे पेशंट असले हांकां दिले आणि गोंय बऱ्यापैकी गोंयचे जनतेक बऱ्यापैकी सावरले. स्पीकर सर जिल्ह्याचे रावना हेल्थ आणि हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ज्या मतदारसंघात बारीक हेल्थ सेंटर असो खंय साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट असो किंवा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असो त्याचबरोबर वेगवेगळ्या मतदारसंघात किंवा सेंट्रली लोकेटेड PSC किंवा CHC हॉस्पिटल असो हे बऱ्यापैकी हँडलही केली डेव्हलपही केली आणि ज्या मतदारसंघात गरज असा ती त्या मतदारसंघात जावची हाच्या खातीर ह्या बजेटीन प्रोविजन केले आसा. स्पीकर सर हाच्या फुडें मुखार वता म्हणजे मुखार वता आसतना लायटीचो जो प्रॉब्लेम आसा इलेक्ट्रिसिटी
डिपार्टमेंट जे आसा हे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट चलयता आसतना खात्याचे मंत्री आदरणीय निलेश काब्राल बऱ्यापैकी काम करतात. आनीकय ज्या गावांनी ज्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो वेगवेगळ्या तरेच्यो समस्या प्रॉब्लेम जे आसात, जे प्रॉब्लेम ह्या गोंयची जनता अजूनय फेस करता, हाचे खातीरय वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी सबस्टेशन आसचे, बऱ्यापैकी कनेक्टिविटी आसची, हाचे खातीरय प्रोविजन केल्ले आसा. प्रामुख्यान माझ्या मांद्रे मतदारसंघान I must congratulate and must say thanks on behalf of my people from my Mandre constituency. की माझे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्धा एक सबस्टेशन जावचे हाच्या खातीर बजेटरी प्रोविजन ऑलरेडी केल्ले आसा. स्पीकर सर, गोंय आनी गोंयांतली आमची शिकपी भुरगीं ती मागीर श्रीमंत घराण्यांतली असो की गरीबांतल्या गरीब घरांतली असो, सगळ्यांक बरें शिक्षण मेळचें. आनी शिक्षण ज्या पद्दतीन मेळपाक जाय, ज्या पद्दतीन दिवपाक जाय, हे सगळ्या गोष्टीचो विचार करून ह्या शिक्षण क्षेत्रात म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून ज्यो गोष्टी मागीर ते इवन बऱ्यापैकी टेक्निकल एज्युकेशन असो, हे एज्युकेशन त्या गावांनी त्या शहरांनी म्हणटात त्या मतदारसंघांनी म्हणून सांगचे दिसता सबंद गोंयभर जांकां शिकपाची आवड आहा, जे शिक्षण घेवपाचें आसा, ह्या सगळ्या शिक्षणांक बऱ्यापैकी ह्या बजेटीन प्रोविजन केल्ले आहा. स्पीकर सर, गोंय ही आमची टुरिस्टीक प्लेस, हे पर्यटन क्षेत्र, आणि हे पर्यटन क्षेत्र जे देवाचे देणगीन बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड बऱ्यापैकी बिचीस आमकां दिल्ले आहात, गिफ्टेड बाय गॉड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम काणकोण टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इन केरी. जी बिचीस आसात, ज्या बिचीस पळोवपाक तेचो खंय तरी ट्युरिस्ट म्हूण येवन जे आनंद लुटतना तांकां ज्यो सोयी सुविधा जाय, हे सोयी जावच्यो, ज्या बिचांचेर आसात ते रिन्यूड करचे, ज्या बिचांचेर ना अश्यो मागीर ते टॉयलेट असो, चेंजींग रूम असो, ह्या तरेच्यो फॅसिलिटीज आसच्या खातीर ताच्या खातीर बजेटरी प्रोविजन केल्लें आहा. इतलेंच न्हय, बऱ्यापैकी बरे प्रोजेक्ट ह्या गोंयांत येवचे अंडर ट्युरिजम डिपार्टमेंट. हाच्या खातीर आदरणीय मुख्यमंत्र्यान बजेटरी प्रोविजन करता आसतना भरपूर पयशांची तरतूद केल्ली आहा, कारण करपाची गरज आसा. कारण ह्या गोंयांत जर आमी पळयलें जाल्यार एक मेजर सोर्स ऑफ इन्कम हे दोनच आसतात. एक म्हणजे पयली आसली ती मायनींग आनी ताच्या फाटल्यान टुरिजम. बिकॉज ऑफ सम रिजन आज मायनींग ह्या गोंयांत सुरू ना, पण नक्कीच आदरणीय मुख्यमंत्री प्रयत्न करतात, ताच्या बरोबर आमचे कन्सर्न मिनिस्टरय प्रयत्न करतात. आज जरी ना जाल्यार केन्ना तरी ते मायनींग सुरू जातले. पण एट प्रेझेंट ह्या क्षणाक मेजर सोर्स ऑफ इन्कम ह्या गोंयचो जर पळयलो जाल्यार ओन्ली टुरिजम. आनी ह्या टुरिजम सेक्टरान भरपूर डेव्हलपमेंट जावची, जे गोंयांत नॅशनल त्याच बरोबर इंटरनॅशनल टुरिस्ट जे येतात हांकां खोशी करच्या खातीर, बरे सर्वीस दिवच्या खातीर ह्या बजेटीन आदरणीय मुख्यमंत्र्यान बऱ्यापैकी प्रोविजन केल्लें आसा. स्पीकर सर, हे बजेट तयार करताना ज्या पद्धतीने हांवें पयलीं म्हटलें की दोनय गोष्टी
दोन्ही गोष्टींचा बऱ्यापैकी विचार केला. एक म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि दुसरे म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंट. आज आम्ही पळयतात काल म्हाका दिसता सगळ्या मेंबरान ह्या हावसांतल्या एक गोष्ट सगळ्यांक आवडली आसतली की प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक गांवान पंचायत आसात आनी ज्या ज्या पंचायतीचीन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन रावच्या खातीर म्हणिना भाड्या खातीर म्हणजे कमर्शियल म्हणिना पण स्वताक रावच्या खातीर जागो जो आसा ते घरां बांदल्यात पण कायदेशीर नासल्या कारणान पंचायत ताका नंबर दिवं शकना हाऊस नंबर. आज आमी काल पळयले अशी जी घरां जी आसात इल्लिगल जी घरां जी आसात ही लिगल करची पंचायतीन ताका नंबर दिवचो हाच्या खातीरय ह्या बजेटीन आदरणीय मुख्यमंत्र्यान उल्लेख केल्लो आहा. स्पीकर सर, हे गोंयची जनता श्रीमंतय आसात आनी खुबशी गरीब आहा जाका आमी अंत्योदय हो शब्द वापरता म्हणजे गरीबातलो गरीब मनीस आमी जरी म्हटले जाल्यार आमी गांवांनी जर पळयले जाल्यार अजूनय गरीबातले गरीब लोक ह्या गोंयांत आहात. तेन्नाचे आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना ह्या गोंयची धुरा मुख्यमंत्री म्हणून सांबाळटा आसतना मुख्यमंत्री म्हणून गोंयच्या जनतेक प्रामुख्यान गरीब जनतेचो विचार करता आसतना सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून ज्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो तयार केल्यो राबयल्यो त्यो मागीर सिनियर सिटीजन्सा खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसूं आमच्यो भगिनी ज्यो आसात ह्यो संवसार चलयता आसतना ज्यो अडचणी येतात हे अडचणीर खंय तरी मदत जावची हाचे खातीर सुरू केल्ली ती गृह आधार योजना आसूं गरीब घराण्यांतली एक भुरगें जेन्ना लग्नाचें जाता आवय बापूय गरीब आसल्या कारणान खूपच टेन्शन येता म्हूण त्या आमचे चलयेचे त्या भुरग्याचें लग्न जावचें हाचे खातीर सरकाराच्या माध्यमातून कितें तरी तेच्या फॅमिलीक आवय बापायक मदत जावची एक बऱ्यापैकी लाडली लक्ष्मी ह्या नांवान स्कीम राबयली म्हणजे सुरू केली आणि बऱ्यापैकी आमी राबयतात तेन्नाय आनी आतांचे आमचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री ते फुडें व्हरतात. तेतून आनी एक भर घातली की आमच्यो अनाथ भगिनी ज्यो आसात त्या अनाथ भगिनींक ज्यो म्हयन्यान जे कितें तरी मानधन मेळटालें हे मानधन ह्या बजेटीन प्रोविजन करता आसतना 2,500 पर्यंत दर म्हयन्याक हे केल्ले आसा. स्पीकर सर, इतल्याचेरच थारूंक ना फुडें वता आसतना ज्या पद्दतीन ह्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी ज्यांच्यांनी मनान ठरयला की हे देश आत्मनिर्भर जावचो आणि देश जेन्ना आत्मनिर्भर जातलो तेन्ना तशें आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्र्यान तांच्यांनी म्हटलें आहा स्वयंपूर्ण गोंय करचे. हाच्या खातीर वेगवेगळ्या माध्यमातून सेल्फ सफिशियंट हे गोंयकार आमचे जावचे. प्रामुख्यान आमची भयणी ज्यो आसात त्यो खंय तरी स्वताच्या पांयार उबे रावचे दुसऱ्याचेर डिपेंड रावचे न्हू हांच्या खातीर बऱ्यापैकी प्रोविजन ह्या बजेटीन मुख्यमंत्र्यांनी केल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता ज्यो गोष्टी ह्या गोंयच्या जनतेक आनी ह्या गोंय खातीर आदरणीय मुख्यमंत्र्यान ज्यो केल्यात त्यो नक्कीच बरे आसात आनी जरी हे प्रोविजन फॉर द फायनान्शियल इयर 2021-2022 खातीर जरी आसले जाल्यार सुरवात बरी केल्ली आहा बरी जाल्ली आसा आनी हाच्या फुडें ती मुखार वता आसतना फुडें वता आसतना बऱ्या पद्दतीने आमी करूं शकतात. आज आमी पळयतात पेडणे तालुक्यात आमच्या अनएम्प्लॉयमेंट खूब आहात कारण गरीब लोक आदल्या सारके ना थोडेशे सुदारल्यात पण आनीक फुडें वचपाक जाय. हाचे खातीर तेन्नाचे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी तेन्ना मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हाचे काम सुरू केले. काल आदरणीय मुख्यमंत्र्यान उल्लेख करता आसतना म्हटले की खंय तरी मिड ऑफ
2022 हे ॲक्च्युली हे मोपा एअरपोर्ट फंक्शनिंग जातले. ह्या मोपा एअरपोर्टच्या माध्यमातून हांव म्हणिना पेडणे तालुक्या किंवा पेडणे मतदारसंघ किंवा पेडणे तालुक्यांतले बेकार भाव भयणां कामाक लागतले अशें ना. अदर दॅन पेडणे तालुका नियरबाय जे तालुका आसात मागीर ते बिचोली तालुका असो किंवा बार्देस तालुका असो ह्या तालुक्यांतली सुद्दां आमची बेकार भाव जे शिकलेले आहात जांकां त्या त्या क्षेत्रांत नोकरी जाय अशी वेगवेगळ्या तरेच्यो नोकरी ह्या मोपा एअरपोर्टच्या माध्यमातून मेळटल्यो. त्याच बरोबर आयुष हॉस्पिटल आमचे आदरणीय गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री हांगा बसलेले आसात. तांचो मतदारसंघ जरी जालो जाल्यार खरेंच हांव तांकां भाग्यवान म्हणटा. पेडणे तालुका जरी जालो जाल्यार तेंचो मतदारसंघ तेंच्या मतदारसंघान मोपा एअरपोर्टाच्या बरोबर दुसरे आयुष हॉस्पिटल जाका आमी रिसर्च हॉस्पिटल कम रिसर्च सेंटर म्हणटा हे सुद्दां खंय तरी 2022 कंप्लीट जावन फंक्शनिंगूय जातले. आनी त्या करता आसतना हांवें जशें पयलें म्हटलें रिगार्ड्स टू एम्प्लॉयमेंट ह्या आयुष रिसर्च सेंटर कम हॉस्पिटल हांगाय आमचे जे भुरगे जे आसात बेकार भाव भयणां जे आसात ह्या बेकार भावणांक आपले शिक्षणाच्या म्हणजे ऑन द बेजीस ऑफ एज्युकेशन तांकांय बी थंय मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो मेळटल्यो. भावानो पेडणे तालुक्यान तुय हे गांव आसा वीच फॉल्स इन माय मांद्रीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. थंय एक बऱ्यापैकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बऱ्यापैकी काम सुरू आसा, फास्ट काम सुरू आसा. IT डिपार्टमेंटाच्या अंडर ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी येता. आमचे आदरणीय मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हांचे थंय बऱ्यापैकी लक्ष आसा आनी आमदार त्या मतदारसंघाचो आसल्या कारणान म्हाकाय खंत चिंता आसा. जेन्ना जेन्ना आमी आदरणीय मुख्यमंत्र्या कडेन हो विशय घेवन येता तेन्ना बऱ्यापैकी आमकां सपोर्ट मेळटा आनी त्याच सपोर्टाच्या माध्यमातून कामय बरें चल्लां. आनी जशें आदरणीय मुख्यमंत्र्यान काल म्हटलें की इन द इयर 2022 ही इलेक्ट्रॉनिक सिटीन बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट येतले आनी ते प्रोजेक्ट येतकच इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय मे से फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्रॉम माय तालुका त्याच बरोबर नियरबाय तालुका थंय नोकऱ्यो मेळटल्यो. आज IT सेक्टरान कितलेशेच आमचे भाव भयणां शिकलेले आहात, डिग्री डिप्लोमा घेतलेले आहात, पण गोंयान आज पर्यंत ताका जाय तशी सोयी ना, नोकरी मेळनात. हाचे खातीर खंय तरी बेंगलोर, हैदराबाद, पुना ह्या मोठ्या मोठ्या शहरांनी नाविलाजान वचचें पडटा. म्हाका दिसता फुडल्या वर्साच्यान आय मे से ऑर वी मे से फ्रॉम द इयर 2022 ती फॅसिलिटी ती सर्विसीस ज्यो जाय म्हणजे जे IT सेक्टरान डिग्री डिप्लोमावाले जे आमचे भाव भयणां बऱ्यापैकी पास जाल्यात तांची हांगा सोय जातली. म्हणजे खंय तरी गोंय आनी हे गोंय फुडें व्हरता आसतना जे विजन आदरणीय मुख्यमंत्र्यान आपल्या दोळ्या समोर दवरला आनी ते विजन धरून ज्या पद्दतीन बजेट तयार केला आनी हांवें जशें म्हटलें की बजेट तयार करता आसतना ह्या गोंयचो चौफेर विकास म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावचो आनी त्याच बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट जावचो ह्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळ्या सोयी सुविधा ह्या बजेटीन तांच्यांनी प्रोवायड केल्ले आसात. नक्कीच आमी सगळ्यांनी ह्या हावजान दिल्ले 40 जे मेंबर आसात फ्रॉम ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज बऱ्यापैकी तेचो फायदो घेतलो. आनी आनंदाची एक गोष्ट सांगपाक विसरलो ती म्हणजे पयले फावटी आदरणीय मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केला काल की प्रत्येक मतदारसंघात म्हणजे ओपोजिशन आनी रुलिंगातले म्हणून ना ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज 100 crores प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते प्रोविजन केल्ले आसा. नक्कीच आमी म्हाका दिसता सगळे मिळून 40तले 40 आमदार आमचे मिनिस्टर मुख्यमंत्री हे सगळे मिळून एक लक्षात दवरया
की दिल्ले जे बजेट आणि त्या बजेटीन जे प्रोविजन केल्लें आसा हे प्रोविजन केल्ल्या बजेटीचो यथायोग्य पुरेपूर असो आमी फायदो आमच्या गोंयच्या जनतेक वेगवेगळ्या माध्यमातून करतले आणि नक्कीच करपाची गरज आसा जेणे करून आज जे आमकां गोंय दिसता हे गोंय फुडल्या वर्सा वेगळ्या पद्दतीन दिसतले आणि दिसोवपाची गरज आसा त्यासाठी त्या खातीर सगळ्यांनी एकजुटीन काम करया आणि नक्कीच ह्या गोंयांक आणि ह्या गोंयच्या जनतेक न्याय मिळून दिवया. धन्यवाद स्पीकर सर. सुभाष शिरोडकर. सवारी महाशय, कालचो बजेट डॉक्युमेंट हांगसर सादारणसो 1.5 वर जेन्ना सादर केलो म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी, हांव निरीक्षण करतालो की हावसांतले सगळ्यांचे कान आनी दोळे त्याचेर केंद्रीत आशिल्ले आनी हो बजेटी डॉक्युमेंट सोंपता सगळ्यांच्या चेहऱ्याचेर वेगवेगळ्या प्रकारची प्रतिक्रिया, पॉझिटिव्ह प्रतिक्रिया ही दिसून येताली. स्वाती महाशय, म्हणजे साधारणशे 25-26 वर्सांचे ह्या घरातल्या वास्तव्यात हांव अशें म्हणन की फॉर द फर्स्ट टायम आय कम अक्रॉस अ डॉक्युमेंट which I would say very excellent. राजकीय पुढाऱ्यान कशें आसचें, आपली प्रजा, आपले राज्य, आपलो प्रांत कसो मुखार व्हरचो, मुखारल्या न्हय फक्त 12 म्हयन्या खातीर, मुखारल्या 12 वर्सां खातीर, 22 वर्सां खातीर ह्या भुमिके खातीर जी तडफदार भुमिका जाय आणि ते घेवपा खातीर जे धाडस जाय, जे विजन जाय, जे डिटर्मिनेशन जाय, ते काल आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यान दिसून आयलें जेन्ना ताणें हो डॉक्युमेंट हांगा सादर केलो. स्वाती महाशय, I would say that this document, which is almost 54 pages, minus the annexure, I would say it's a multi-dimensional and multi-beneficial to the common people of Goa. स्वाती महाशय, आता सुरुवातीची मोग जी घेतली आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान, ती म्हटल्यार ह्या कित्येक वर्सांक ह्या राज्याचेर आशिल्लें रीण कर्ज, ते व्यक्ती आसूये किंवा राज्य आसूये किंवा पंचायत आसूये, कर्जाच्या सकल मनीस गेलो किंवा राज्य गेले विकास करूंक शकना. हांव तांची जी ओड जी आसा पळय न्ही, जे हाय व्याज आशिल्ले, चड व्याज आशिल्ले रीण आसा ते बदलून कमी व्याजा कडेन वचपाचे आनी हळूहळू करून कर्जमुक्त गोवा, मुखारले 10 वर्सां किंवा 15 वर्सां कर्जमुक्त गोवा, बहुतेक हे स्वप्न उरचें ना. आमकां मुखारले 10 ते 15 वर्सांत कर्जमुक्त गोंय हे आमकां पळोवपाक मेळटलें. बरोबरच आपलो सगळो विकास आनी सगळी प्रगती साधून ह्या प्रकारचो हव्यास घेवन माननीय मुख्यमंत्र्यान हे बजेट सादर केल्लें आसा. स्वाती महाशय, 60 वर्सांची ह्या राज्याची स्वातंत्र्याची पिराय म्हाका दिसता ह्या बजेट डॉक्युमेंटात प्रदर्शीत जाता की कसलो हावेस घेवन, कसलें विजन घेवन माननीय मुख्यमंत्री पावल मुखार मारपाक पळयतात आपले सहकार्या बरोबर घेवन. स्वाती महाशय, तांचो हावेस आसा की गोंयच्या तमाम जनतेक एक बरे प्रकारचे शासन दिवचें म्हणून, आनी म्हणून जाचो केन्नाच विचार जालो ना अशा प्रकारची टॉलेस्ट इमारत ऍडमिनिस्ट्रेशन खातीर पणज्यांत बांदची, पाटो प्लाझाचेर बांदची.
ह्या प्रकारचा हावेस घेऊन 250 कोटीचे प्रोव्हिजन केले आसा आणि तातूंतले 50 कोटी प्रोव्हिजन ह्या बजेटात केल्ले आसा. म्हणजेच नाही फक्त नॉर्थ गोवा, संपूर्ण गोंयच्या जनतेक जे कॅपिटल येतात, राजधानीक येतात आपल्या कामाच्या निमित्तान, त्या लोकांक सुविधा मेळची, तत्परता मेळची, बरें शासन मेळचें हो दृश्टिकोन दवरून तांणी हो विषय हाताळलेलो आसा. सादी महाशय, शासन बरें जावचें, उत्तम जावचें अशें म्हणून जे आमचे जीम इन्स्टिट्यूट आसा तातूंतल्यान जे होतकरू जे विद्यार्थी आसात, जे फायनल इयर आसतात, तांची इंटर्नशीप आसता, तांकां आमचे सेटअपा भितर घेवप जेणे करून तांकां पॉलिसी डिझायनींग करपा संबंधी अनुभव येवचो आनी जो तांचो यंग मायंड सेट आसा पयलीं तो एडमिनिस्ट्रेशन हाडचो, ह्या संबंधीचे निर्णय जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्री घेतिल्लो आसा. आनीक ताणें आपली चीफ मिनिस्टर्स फेलोशीप प्रोग्राम हो राबोवपाचो थारायल्लो आसा. तुस करपा सारकी गजाल. सहसा कोणाच्या लक्षात येवपाक ना अशे प्रकारचे कित्येक मुद्दे जे आसात आनी कित्येक पॉलिसी डिसिजन जे आसा पळय न्ही ते ह्या बजेटांत आमकां दिसून येतात. स्वाती महाशय, हांव शासनाचें उलयतां, बरें शासन कशें जावचें अशें म्हणून. आनी आतां पर्यंत जे 7 सेंटर्स आशिल्लीं, सिटीजन सर्वीस सेंटर्स, 7 वयल्यान 14 न्ही, 7 वयल्यान 21 न्ही, माननीय मुख्यमंत्री विचार करतात आनी चिंततात आनी कमिटमेंट दितात की 7 वयल्यान 150 सिटीजन सर्वीस सेंटर्स आपूण गोंयभर विखरून घेतलो अशें म्हणून, इस्टाब्लीश करून घेतलो अशें म्हणून. हेतू कितें? बारीकांतल्या बारीक मनशाक बरी सेवा ताज्या घरा कडेन मेळची, ताज्या गांवांत मेळची, ताज्या शहरांत मेळची, हो हेतू आसा. स्वाती महाशय, टू थिंक ऑफ अ मेडिकल डिवायस पार्क. एका बाजून विचार करतात की सुपर स्पेशालिटी कॉम्प्लेक्स किंवा ब्लॉक जो आसा पळय न्ही ताजे एप्रील मे म्हयन्यांत उद्घाटन जावपाचें, जाचे जवळ जवळ 400-500 कोटी खर्च जाल्ले आसात, जेणे करून तमाम गोंयकारांक ताजो फायदो मेळचो आनी गोंयच्या नेबरींग एरिया आसात तांकांय ताजो फायदो मेळचो अशें म्हणून. स्वाती महाशय, त्या बरोबरच दक्षिणेक कार्डियक स्पेशालिटी ब्लॉक तयार करपाची उमेद एक कमीची चिंतप न्ही. कसल्या प्रकारचो जबान न उदरता नॉर्थ आनी साऊथ हे आमचे सगळे, आनी म्हणून कार्डियक ब्लॉक जो आसा पळय न्ही तो दक्षिणेक स्थापन करपाचे आमचे हॉस्पिटल आसात तेतूंत, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. स्वाती महाशय, लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बरेच वर्सां हांव केन्ना केन्नाय विचार करतालो आनी पाठपुरावो थोडोसो करतालो की आमचे 198 ज्यो पंचायती आसात तातूंतले बऱ्योच पंचायती अशो आसात की ज्या पंचायतींनी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसात, आयडीसीन सेटअप केल्ले, मोठे मोठे इंडस्ट्री थोडे आसात. आनी ह्या सगळ्या इंडस्ट्री सेटअपांतल्यान जो लोकल टॅक्स, जाका बिल्डिंग टॅक्स म्हणटा किंवा हाऊस टॅक्स म्हणटा पळय न्ही, तो पंचायती येवपाक जाय आशिल्लो. फाटल्या 8-10 वर्सां हो टॅक्स येनाशिल्लो आनी पंचायतींत वावुरपी लोक जे आसात, समाज कार्यकर्ते, सरपंच म्हणून, पंच म्हणून, हे सगळे विनमुख उरताले हाका. आज आमी ह्या बजेटां पळयलें जर जायत, माननीय मुख्यमंत्र्यान ह्या गोष्टीचो विचार केल्लो आसा आनी ताजे खातीर हो टॅक्स जो आसा पळय न्ही फाटल्या 4 वर्सां, 5 वर्सां, 6 वर्सां, 7 वर्सां फारीक जावना, तो पंचायतीक पुराय पद्दतीन तो सुपूर्द करचो ह्या खातीर बजेट प्रोविजन केल्लें आसा, जवळ जवळ 10 ते 15 कोटी सुमार. जिल्हा परिशद आसात ताची दोन्ही भवन नॉर्थ आनी साऊथ ही मानपा खातीर प्रोविजन करपाचें थारायल्लें आसा. आनी त्या बरोबर जिल्हा पंचायत भाव जे आमचे आसात, आमच्या बरोबरीन जे काम करतात, जवळ 50 जाण आसात, हांकां आमी तांक दिवची आनी म्हणून तांचे बजेट प्रोविजन जे आसा पळय तेंय केल्लें आसा. आनी इतकेंच न्ही, आमी ह्या हावसांतले माननीय 40 आमदार जावं विरोधात आसूं किंवा रुलींग सायडीन आसूं, आपापल्या कोतीनुसार आपापली डेव्हलपमेंट करून घेतात. ते मागीर पावर सप्लाय आसूं, वॉटर सप्लाय आसूं, रोड्स आसूं किंवा इरिगेशन आसूं किंवा एग्रीकल्चर आसूं, पूण हांगसर थोडेशे हक्काचे प्रोविजन
म्हजी एरिया म्हजो मतदारसंघ आनी तातूंत म्हाका कमीत कमी एक 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी जाय अशें म्हणून घेवपा संबंदी 100 कोटीचें प्रोविजन फॉर द फर्स्ट टायम पयली खेपे ह्या बजेट डॉक्युमेंटान आमकां दिसून येता. स्वाती महाशय हांवें म्हटलें की विवेश कित्येक मुद्दे हे आमकां बजेट डॉक्युमेंट नाविन्यान दिसून येतात. कदंबा खातीर 100 बसींचें प्रोविजन इलेक्ट्रिकल बसीस ज्या जाग्यार आमी डिझेलाचे बसी पळयताले धांवतात त्या गांवांतल्यान त्या जाग्यार मुखावेले वर्स 2 वर्सां भितर 100 150 200 आमकां इलेक्ट्रिकल बसीस आमच्या लोकांच्या सोयी खातीर सुविधे खातीर आमकां दिसून येतली. स्वाती महाशय तिळारी साकून 23 किलोमिटरची पायपलायन घालून नॉर्थाक उदक हाडपाची येवजण तुस्त करपा सारखी आसा. हर घर जल म्हणप सोंपें पूण तें पावोवप आनी त्या खातीर बजेटात प्रोविजन करप. हर घर विद्युत लायट पावोवप म्हणप सोंपें पूण पावोवप गरजेचें जावन आसा. आनी त्या बरोबर 100% ओपन डिफिकेशन फ्री गोवा म्हणप सोंपें पूण करप तितलेंच कठीण आसा. पूण ह्या सगळ्यांचो हावेश हे पूर्ण करपा खातीर सगळ्यांचो हावेश घेवन बजेटात प्रोविजन करप ही कमीची गजाल न्ही. स्वाती महाशय शिक्षणा बाबतीत न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ही जवळ 34-35 वर्सां नंतर आमकां मेळिल्लें एक क्षेत्र आसा ज्यातूंत हर एक गोंयकारान हांव अशें म्हणन की मोठ्या उमेदीन उडी घेवपाक जाय. आनी शैक्षणीक चळवळ जी आसा पळय ती गोंयच्या भल्या खातीर गोंयची भावी पिढी जी आसा त्या पिढीच्या भल्या खातीर ह्या चळवळी कडेन एक वेगळ्या नजरेन आमी लक्ष दिवपाक जाय. हांव बरेच वेळा पळयता फाटले 6 म्हयन्याक पीपल स्पीक अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर. गोंय अशें राज्य जावन आसा की ज्या राज्यांत शिक्षणाक संबंधी अजून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाची विशेष गरज ना. आसली जाल्यार चडशे हेवटेच्यान तेवटेच्यान. आमचे म्हाका दिसता 100 150 200 300 शाळा आसतल्यो ज्यो शाळा आज भुरग्यां शिवाय बंद पडिल्ल्यो आसात. एडेड स्कुलां जी आसा पळय ही सुद्दां हांगसर कॉम्प्रोमायज करनात एज फार एज वेन इट कम्स टू इन्फ्रास्ट्रक्चर. कारण गोंयचो पालक जो आसा तो जाणकार आसता आनी तो आपल्या भुरग्याक जेन्ना शाळेंत घालपाचें चिंतता तो त्या शाळेचो त्या हायस्कुलचो ते मागीर एडेड आसूं अनएडेड आसूं ताजे हे सगळे मोजमाप करता. इन्फ्रास्ट्रक्चर कितलें बरें आसा, प्लेग्रावंड आसा काय ना, सुविधा आसा की ना आनी तातूंत आपल्या भुरग्याक एडमीट करता. सुदैवान गोव्यांत फाटल्या 60 वर्सांक शिक्षणा संबंधी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रगती केल्ली आसा. आमकां मुळात जाय कितें जर जाय ते बरोबर हेरून माननीय मुख्यमंत्र्यान टेक्निकल एज्युकेशन बिकॉज वी आर मुव्हिंग इन द नेक्स्ट डिकेड्स एंड द डिकेड्स एंड द डिकेड्स only for technical education. The whole world is going to move towards technology in a very big way. आणि हे बरोबर हेरून माननीय मुख्यमंत्र्यान टेक्निकल एज्युकेशन आमच्या भुरग्यां खातीर जे चड वता त्याच्या खातीर वर्साक 1 लाख रुपया वर्साक 1.5 लाख रुपया खंयचो पालक 4 लाख रुपया वर्साक काडूंक शकतलो. आणि म्हणून टेक्निकल एज्युकेशना कडेन ते फाट करून भुरगे वतात. सादें सिंपल एज्युकेशन कमी प्रेसाचें एज्युकेशन कमी किंमतीचें एज्युकेशन घेवपाक ज्याचो स्कोप आमच्या गोंयची 4 शहरां आनी 2 ते 3 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हे सगळे हेरून माननीय मुख्यमंत्र्यान बारीकसाणेन म्हटिल्लें आसा की आय एम मेकिंग ए प्रोविजन टू हॅव अ लूक एट द एक्झॉर्बिटंट फीज ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन. म्हणजे पळयात तुमी म्हणजे सभा महाशय की गोंय मुसल्या टेंशन व्हरपा संबंधी टू हॅव अवर प्रॉस्पेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन आणि ह्या टेक्निकल क्षेत्रा भितर वेगवेगळी माध्यमां जी आसात त्या माध्यमांतल्यान आमचे गोंयचे भुरगे गोंयकार भुरगे जे आसा पळय न्ही कितले मुजभरार घेवंक शकतले हे सगळें लक्षांत घेवन तांणी ह्या संबंधी हातूंत नोंद केल्ली आसा. स्वाती महाशय न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना स्वाती महाशय
आमच्या मुख्यमंत्र्यान वारंवार म्हटिल्लें आसा, हातूंत कोणेच भिरांकूळ जावपाची गरज ना, म्हजें बंद पडटलें काय, म्हजें तें जातलें काय, म्हजें आनी कितें जातलें काय, कारण थंय स्कोपूच ना. There is a lot of flexibility in this new education policy as far as running on management of the institute. आणि म्हणून म्हाका सांगून दिसता अशें, in fact the new education policy stresses on more on teaching and learning process. ह्या गजालीक आमी लक्ष दिवपाक जाय आनी ते बरोबर हेरून माननीय मुख्यमंत्र्यान हातूंत प्रोविजन केल्लें आसा. सौदी महाशय, नॉर्थाक ES हॉस्पिटल, गोंयच्या नॉर्थ भागात जे कामगार लोक आसात तांचे खातीर जे मडगांव वचचें पडटा, दवरले आमचे ES हॉस्पिटलांत, ती प्रोविजन आमच्या नॉर्थाक दिवचें अशें म्हणून 2 जाग्याचें परीक्षण जाल्लें आसा आनी बजेटांत प्रोविजन केल्लें आसा किंवा म्हणजे नोंद जाल्लें आसा की हे ES हॉस्पिटल नॉर्थाक जावचें अशें म्हणून, जेणे करून तेवच्यान आमच्या साखळे धरून इवन वाळपय धरून ते एवढच्यान पेंडा पर्यंत डॉक्युमेंट हाजी शब्दान शब्द वळीन वळ इम्प्लिमेंट करपाची ताकद माननीय मुख्यमंत्री आनी ताजे सहकारी जे आसात त्या सहकार्या भितर आसा. शब्द आमी इम्प्लिमेंट करून दिवचे पडटले. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याक हे डॉक्युमेंटाचे बद्दल Public partnership has to go hand in hand. Government cannot treat the private enterprise as something that is different. They are also a part of the total process for the development of the state. Good schools, good school buildings, good primary schools, government has done its bit, but leave it to the private and the public enterprise. Leave it to the individuals, because people are not aware what are the wants of the state in the field of education. There are other departments also, as we discuss on the general discussion on this budget. What have we done? A very big industries that employed around 40,000 people in the state, which is iron ore mining. It has come to stand still. We would like to have a reply. Small entrepreneurs, they have been all hit very badly. Nearly 40,000 people, which is a large number for a small state which is half the size of a district, of a big district in other part of the country. What has the government done to see that this industry moves? We would like an answer from the Chief Minister, the Industries Minister, because nearly 30 to 40,000 people are unemployed. They are trying to find out some kind of living and meet two ends, make the two ends meet. There are people who are truckers, private enterprise owners, and there is a big fallout because this is a major industry in Goa. Right from the port to the small ports in the hinterland, as well as the people who are involved in various other industrial activities and trade and commerce. All has been hit, but no word has been said, nothing is mentioned by the
Chief Minister in his financial address, financial speech, that what the government is going to do, and although he may just get away and say it is a central subject, but whom does it affect? It affects you and I and everybody in the state. This is the main item that has hurt us for the last 1 to 2 years, or maybe more. People, small entrepreneurs had trucks, they are corroding. Some people may have sold them elsewhere. Things have come to a standstill. Mining, which is one of the biggest export business of Goa, has come to a standstill. I belong to the mining area, so I have to see this. There are a number of workers. So many people are unemployed. What has the government done? This explanation is required so that the economy of the place still moves forward. We are here on this general discussion on the budget, but we must lay stress on employment. Definitely, there are other traditional occupations like agriculture and other things, but that is not enough. The main industries, which is the backbone of the economy of the state, has been hurt. Government seems to be very silent on this, and I would like a reply from the Chief Minister that what efforts have been put in, because Goa's economy has been hurt very badly. Where it was the export-based economy, it has also hurt the Indian industry, Indian economy also to a certain extent, but it is minor because compared to the rest of the country and the export-based industries there. But here, for a little Goa, which is half the size of a district, when we have this major industry which has come to a standstill, I would like to know what steps the government has taken and what is the present status. Are we going to go ahead or are we going to stop? I feel very sorry because I belong to that area. As I said earlier also, I see the trucks parked and rotting. You see, they are just out of work, the drivers and others. One truck can look after about 5-10 people, you know. The mechanics, the petrol pump, and all that. That has a lot of effect on the people. The economy of this area has been very badly hurt. People of Goa are very calm. They are not boisterous, they don't make noise, they suffer silently. Is the government going to allow this? I would like to ask the government, because this is something which is the major economy of the state, which has come to a standstill, and what efforts has our government done to put the economy on the rails? I do not know whether any efforts, I didn't hear anything that we cannot pass the buck by saying it's a central subject because it's
is a major mineral. This is not the way. It affects the local people, local workers, and it affects the whole economy of the state of Goa. I do not want to say anything more in the field of education or things we may have done well, but that is not it. People must have an occupation. And this cannot go on indefinitely, or you must have an alternate industry coming in. What are the industries, new industries that have come into Goa? How many people have been, new employment has been created? How many man-hours and how many people have been, jobs have been created in the state? All this we would like to hear from the finance minister. Goa is a small state, but it's a booming state. It has been. Now we want it to remain that way. It's not that people go abroad, earn their living, come back and send money. We do not want to have that money order economy. We want people to generate wealth in this state. What efforts have been made? What industries have been brought by this government? And how many people have been employed during the current year by the government? I would like to know from this industries minister or the minister for finance, because our youth are getting educated. They want gainful employment. They do not want to stay on doles. And hence, we cannot have a slum. If you go into the rural area, in the mining area, one sees everything at a standstill. That is not what these efforts have to be put on by the government. Merely showing big schemes is not going to help the economy to move. Mr. Speaker, I do not want to say anything more on the other subjects because this is the main thing that is affecting the people of Goa, especially the area that I come from, and I see that every day. Rotting machinery, rotting trucks and all the equipment that people were involved in gainful employment. Mr. Speaker, sir, let the government get up and tell us that they are going to do what they are going to do to push the economy back on the rails. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, sir. Honorable MLA Nilkanta. Speaker, sir, I rise to speak on budget placed by Honorable Chief Minister for the financial year 2021. Speaker, sir, आज जवळजवळ 1 वर्ष कंप्लीट जाता जे कोविड पॅन्डेमिकान आणि ज्या तरेन सगळेच व्यवहार आसूं काय हेल्थ आसूं किंवा कसलीच एक्टिविटी म्हणली नासतना स्टँड स्टील जाले आणि ह्या कारणान हो इफेक्ट स्टेटीन राज्यान आपल्या देशान आणि संबंध जगार जालो आणि तितूनच बऱ्यापैकी प्रत्येक घटकाचो किंवा ट्रेडिशनल धंदेकाराचो किंवा प्रत्येक जो फुडें जो डेव्हलपमेंट जावंक जाय पर्सनल आसूं किंवा व्यावहारिक आसूं इन्फ्रास्ट्रक्चराचो एड्युकेशन हेल्थ टुरिजम एम्प्लॉयमेंट
एनवायरमेंट, फिशरीज, एग्रीकल्चर किंवा आर्कोलॉजिकल प्रिजर्व करपाक हे सगळे बारकायेन विचार करून तो बऱ्या पैकी प्लेस केल्लो आहा. स्पीकर सर, पयलीं म्हटल्यार आयज आमी पळयता गोंय राज्य जाल्ल्याक, इंडिपेंडन्स जाल्ल्याक जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं आनी सगळीं डिपार्टमेंटांची पणजे सिटीन कॅपिटलान आसली आनी थंय प्रत्येक सिटीजनाक, नागरिकाक ज्या तरेन पार्किंगा खातीर किंवा ट्रान्सपोर्टा खातीर त्रास जाताले, हे सगळो विचार करून पयले स्टेप म्हणजे तेंच्यांनी की एक मोठ्या पैकी मल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक पार्ट ऑफ कदंबा स्टॅनाक बऱ्या पैकी 250 crores बांदप आनी सुटसुडीत सगळ्या लोकांक करप ही बऱ्यांची बरी गोष्ट केल्ली आहा. त्याच बरोबर आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोवा ह्या माध्यमान जे स्टेप उखल्ला आनी जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आपले सादारणशे 772 crores दिले आनी जवळ जवळ 49 स्किमी ज्यो आहा ह्यो राबोवपाक आनी आमच्या गोंयचे ट्रेडिशनल व्यावसायिक आहा जे ऑक्युपंट आहा, ऑक्युपेशन करपी आहा, त्यांचे सगळे लक्षांत घेवन प्रत्येक पंचायतीन गव्हर्मेंट ऑफिसर वचून गायड करून हे बऱ्या पैकी चालीक लावन जो गेल्या वर्साचो अनुभव आनी पॅन्डेमिकाचो आनी हेच्या पासून हे नवे लोकांक वेवसायीक हितून मार्ग दाखोवप, कारण हे जाल्या उपरांत जवळ जवळ खुबश्या लोकांक अनएम्प्लॉयमेंट आसल्या कारणान हो बारीक सारीक वोकल फॉर लोकल ह्या माध्यमांतसून खंय तरी एक आर्थीक बारीक सारीक मदत गावतली आपल्या कामा धंद्या वरसून, ही बरी गोष्ट आहा. त्याच बरोबर आमी पळोवंक गेले जायत जाल्यार हेल्थ माध्यमान जे तरेन कोविडाक फेस केले आनी ते कोविडानसून भायर सरले आनी बऱ्या पैकी आमचे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जावं मेडिकल कॉलेज स्टाफ सगळ्यांनी आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जे काम केलां खरोखरच वाखडणे सारकें आहा. पूण तितून करून ह्या बजेटाक आमी पळयलें जाल्यार गेल्या बजेटा पेक्षा 20 जवळ जवळ अप्रॉक्सिमेटली 20% वाडोवन दिल्लें आहा आनी वाडोवन दिवन सुटसुडीत करून आतां परत जे बेगीनूच 1-2 म्हयन्या भितर जावं 3 म्हयन्या भितर जे मडगांव सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 500 बेडाचेर स्टार्ट जावपाचें आहा आनी जे तेंच्यांनी लक्ष घालून एक बऱ्या पैकी सगळ्यो फॅसिलिटी आसप, कार्डायक आसूं किंवा आतां नवे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ब्लॉक आनी स्टार्ट जावपाचो आहा, हे बऱ्या पैकी तेंच्यांनी काम केल्लें आहा. आनी जो हो मेन हेल्थ जे गोंयच्या आमच्या लोकांक जाय ह्या माध्यमान बऱ्या पैकी केल्लें आहा. त्याच्या बरोबरच आमी पळयलें जायत एक दुसरो बॅकबोन म्हणजे आमचो एड्युकेशन, जे शिक्षण जे तरेन दिवंक जाय आनी ज्या प्रमाणान वचपाक जाय हेचेर लक्ष घातलेलें आहा. स्पीकर सर, आमी पळयलें जायत जाल्यार जवळ जवळ 3038 कोटी बजेट दवरलेलें आहा आनी ही बजेट म्हणजे आमी पळयता की कितकीशींच वर्सां पुर्तुगेज टायमा पासून जी फार्मासी कॉलेज जी आहा ही कशी तरी पळोवंक दिसताली, पूण आयज खंय तरी एक डिसिजन घेतलां ही खंय तरी बऱ्या पैकी आसची. त्याच्या बरोबर बाकीच्यो ज्यो कॉलेजी आसात, फार्मासी जाले, आर्किटेक्ट, पॉलिटेक्नीक, आर्ट कॉलेज नवी 10-15 वर्सां तरी पूण ती पासून रिन्युएट करपाक घेवप, एक बरी इन्स्टिट्यूशनां तयार करप
जेणे करून भुरग्यांक शिकोवंक बऱ्यापैकी संदी गावतली, बरें एनवायरमेंट तयार करप. तेज्या बरोबर स्पीकर सर आदी सायबर स्कीम चलयताले, प्रत्येक भुरग्याक दिताले. तितून 450 कोटी प्रोविजन करून प्रत्येक स्कुलान आतां IT माध्यमान जेन्ना बऱ्यापैकी IT लॅब करून दिवप, उपलब्ध करून भुरग्यांक दिवप, जे आयज आमी पळयता व्हिडिओ कॉन्फरन्सा माध्यमान भुरग्यां शिकता. आनी खुबश्या भुरग्यांक आतां IT माध्यमान शिकपाची उमेद आहा. हेच्या कारण एडवान्स टॅक्नॉलॉजी दिवप हे सरकारान बऱ्यापैकी लक्ष दिल्लें. तेज्या बरोबर एक कोडिंग रोबोटीक हे स्टुडंटांक वेरी यंग एज म्हणजे खरी प्रायमरी स्कुला पर्यंत दिवपाची तयारी सरकारान केल्या. ही एक बरे पैकी गोष्ट आहा. मागीर उलयता आसतना स्पीकर सर, आयज आमी पळयता की 10 कोटी जे गौशालाक पास केल्ले आहा. एक बरी गोष्ट आहा, कारण आमी पळयता की परत परत आमी पेपरार एक्सिडेंटल केसीस जाता आनी त्यो खंय तरी गोरवांचेर कॅटलांचेर मारून आनी ह्यो रस्त्यार येता आनी हेंकां खंय तरी गोशाळेन व्हरून दवरप, खंय तरी हें मिनिमायज करप ही केल्लें आहा. त्याच बरोबर जे विडो पेन्शन जे हो लोकांक बऱ्यापैकी आदार आयज कितकीशीं वर्सां आहा आनी हेज्या खातीर 500 रुपया हे वाडोवन दिल्ले आहा. तेज्या बरोबर आमी पळयता की जे पंचायतींनी हे पंचायत आसल्या कारणान लोकल सेल्फ बॉडीज आनी हांगा आमी पळयता की जास्तीत जास्त पैकी खंय तरी राजकारण चलता, खंय तरी एकामेकां वांगडा डिफीट जाल्ले आसात जाल्यार खंय तरी तिडक काडटात. आनी आतांचे जे कायदे आहा त्या कायद्या प्रमाणे जमनीची खंय तरी अडचण आसूं, तेंच्या घरांत फॅमिलीनसून खंय तरी लिगल डॉक्युमेंटा खातीर लायसन काडूंक शकना, पूण ऑब्जेक्शन नासता आनी ह्या खातीर खुबशे लोक अडोन उरतात. आनी अडोन उरल्या उपरांत तांकां अननेसेसरी हेडेक जाता, जो सायकोलॉजिकल इफेक्ट जाता. आनी ह्या खातीर भुमिपुत्र जी स्कीम काडून तांकां नंबर दिवप, योजना काडल्या ती बऱ्यापैकी त्याच प्रमाणे TCP हितूनय ज्यो कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिवपाक बारीक सारीक जी त्रुटी करून घेवपाची जी तयारी केल्ली आहा ही लोकांक बरी संदी गावतली. टुरिजमाच्या माध्यमान उलयता आसतना आतांच्या पॅन्डेमिकान आमी पळयलें की खुबशे हॉटेलां बारीक बारीक वेवसायीक जे आहात हे खंय तरी डब गायीन गेल्ले आहा आनी तेंचेर पाळी येयल्ली आहा. खंय तरी लोन घेवप जावं खंय तरी सफर जावप आनी हें करता आसतना गव्हर्मेंटान ह्या लोकांक जवळ जवळ 25 लाख लोन दिवप आनी तांकां तेंचो धंदो जावं तेंचे हॉटेलां जावं तेंचो वेवसाय हो खंय तरी सरळ माध्यमान हाडप आनी तांकां एक रिलीफ घेवन बऱ्यापैकी फुडें वचपाची एक संदी. तेच्याच बरोबर गव्हर्मेंटान ज्यो इंटरलँड आसा जावं बारीक सारीक दर्या आहा खंय होम स्टे, बॅकवॉटर्स, रिच हेरिटेज ह्या माध्यमान एक प्रपोजल तयार केल्लो आहा जांकां ह्या माध्यमान टुरिजम आमी आयज पळयता गोंयांत आमच्या बिचाचेरूच टुरिजम आसा तेन्ना हे बॅकवॉटर्स आसूं, होम स्टे आसूं, हे बारीक बारीक हितून हे टुरिजम वाडोवपाची बऱ्यापैकी संदी ही लोकांक मेळिल्ली आहा. त्याच बरोबर बीच क्लिनींग जे आहा हे आमी आयज पळयता की दिसान दीस सरकार काम करतात, पंचायती काम करता, तरी सुद्दां खंय ना खंय हे डर्टीनेस तयार जाता आनी ह्या खातीरूय हे परत बऱ्यापैकी क्लीन उरचे म्हणून ताकाय प्रोविजन केलें एक बरी गोष्ट आहा. त्या बरोबर आमी पळयता की इस्ट ऑफ रोम आमी आमचे चर्च ऑफ बासालिका म्हणटा
सबंद जगावयले लोक येतात, आमचे इंडियेचे पिलग्रिम्स येतात, टुरिस्ट येतात आणि खरोखरच हे जाता तितके बरे एडवान्स डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसो बऱ्या पैकी मेंटेन करपाची गरज आहा आणि हे आपल्या सरकारान विचार करून एका बरो प्रोविजन केल्लें आहा. त्याच प्रमाणे वॉटर रिसोर्सीस जे उदकाची जी सोय आहा, आयज आमी पळयता कितकेशे डॅम आहा, कितकीशी वर्स आहा आणि खरोखरच तांकां साफ करपाची गरज आहा आणि ह्या डॅमांसून परत आमी आमचे ड्रिंकींग वॉटर जे आहा हे खंय तरी कमी आसता आणि हेज्या खातीर गव्हर्मेंटान डायरेक्ट जे तिराळेंसून पाणी हाडप, बार्देशान पेडण्यान दिवप आणि खंय तरी प्रश्न सुटोवप आणि हे प्रोविजन केल्या उपरांत बरें सुटसुटीत पाणी गावतलें. त्या बरोबर जे नॅचरल रिसोर्सीस स्प्रिंग आसूं, तळी आसूं जावं बाकीच्यो ज्यो नॅचरल उदकाच्यो सोर्स आहा हे मॅपिंग करून हे बऱ्या पैकी प्रिजर्व करप, हे मॅपार हाडप आणि हे बऱ्या पैकी हेजो फुडें वापर करप हेवूय बऱ्या पैकी हे केल्लें आहा. तशेंच पब्लीक ट्रान्सपोर्टान जी इलेक्ट्रीक गाडयांक सबसिडी दिली आणि आनीकूय दिवपाची आहा तेन्ना म्हाका दिसता जे लोकांची अपेक्षा आहा की आयज चडशा लोकांक ट्रान्सपोर्टेशनाक खंय तरी प्रॉब्लम जाता, त्या खातीर ह्यो गाडयो बऱ्या पैकी लोकांक हेल्प जातल्यो आणि बऱ्यांचे बरें जे बजेट पास केलां हे लोकां पर्यंत पावतले आणि सरकार पावयतले प्रयत्न करतले. तेन्ना म्हाका दिसता म्हाका की हे बरें बजेट आहा आणि बरें काम जातलें. थँक्यू स्पीकर. As there is no business before the House adjourned till Friday 20 March 2021 at 11:30.